नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. PFIचेर बंदी उपरांत गोंयांत दंगली करच्यो न्ही म्हूण 29 फुडाऱ्यांक उखल्ले. इंटेलिजन्सा वेल्यान कारवाय. केंद्राचो PFIक UAPA लावपाचो राज्यांक निर्देश. गोंयांत अजून लायिल्लो ना. 10वी-12वीचे इंटरनल असेसमेंट स्किमीत गुड्डुलो सांव करपी शाळांचेर कारवाय. रिटेस्ट घेवन मार्क वाडोवपाचे प्रकार. बोर्डाची अकस्मात इन्स्पेक्शन. कारवायेची शिटकावणी. गोंयांत 3 ZP सिटांच्या पोटवेंचणुके विशीं मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष आमदारांचे हजेरेंत BJP प्रदेश हेडक्वॉर्टर्सांत बसका. रेशमागुश कुठ्ठाळे दवरले. सध्या 6 उमेदवारांची नांवां. 16 ऑक्टोबराक वेंचणूक. हायकोर्टाची पंच सरपंचाचेर बडी. कोयराविल्याची सुविधा ना म्हूण मारली. मोरजे, हडफड्या, राशोल, कोलवा पंचायतीक 10,000ची फायन. सेंट लॉरेन्स सरपंच, उपसरपंचांक वॉरंट. फाटल्यान उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान सांताक्रूज, सांतांद्रे, ताळगांवां उदका पुरवण बंद. सिवेज लायन घालतना उदकाची लायन फोडली. उदक घुसलें घरांनी. मानसीक दुयेंतीक मारबडय केली म्हूण वास्को पुलिसांनी केली केस. पुलिसांनी 3 उखल्ले. मारबडय प्रसंगाचो व्हिडिओ जाल्लो व्हायरल. फुटेजी वेल्यान अटक. दुधकारांनी गोठ्यांनी नितळसाण राखची. मुस्कां, जळाराचेर नियंत्रण दवरचें. गोवा डेअरीच्या अध्यक्षाचो उलो. लंपी व्हायरसा विशीं जागृताय. दुधकारांक वाटली म्हायती पुस्तिका, पत्रकां. गोंयांत ड्रग्स घेवन येवपी एके बॉलिव्हियन बायलेक NCBन मुंबय विमानतळाचेर 13 कोटींचे ड्रग्सा सयत धरली. 3 किलां वयर ब्लॅक कोकीन जप्त. गोंयांत रिसिव्हर नायजेरियनाक उखल्लो. PFIचेर बंदी उपरांत कर्नाटक, केरळांत PFI वाल्यांनी दंगली केल्यो. गोंयांतय तशें जावं येता म्हूण इंटेलिजन्स इनपूट आशिल्लें. ते फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे 29 दुबावीत PFI फुडाऱ्यांक ताब्यांत घेतिल्ले. वास्को 7 जाणांक धरिल्ले. तांकां बॉन्डार सोडल्यात. केंद्रान राज्यांक PFI फुडाऱ्यांचेर UAPA कायदो वापरूंक सांगला. गोंय पुलिसांनी अजून PFI वाल्यांक UAPA लायिल्लो ना. सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PFI और उसके काफ़ी सारी सिस्टर एजेंसीज़ को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है और उसके तहत हमने गोवा में इस तरह की हमारे पास इंटेल रिपोर्ट आई थी थ्रू वेरियस एजेंसीज़ कि कुछ इनके जो मेंबर्स हैं दे माइट इंडल्ज इन वायलेंट प्रोटेस्ट या एनी काइंड ऑफ वायलेंस दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रीजन. इस तरह की फर्दर रिपोर्ट्स पहले भी अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं, जैसे केरला और कर्नाटका, जहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं. तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने इसमें इमीडिएट इसमें लीगल एक्शन एज पर CRPC प्रोविजंस हमने लिया है और इसमें करीबन 29 PFI के अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग रैंक के, उनको हमने CRPC 151 के तहत हमने इनको अरेस्ट किया है और इन सभी को हमने लीगल प्रोसेस के तहत मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया है. 10वी-12वीचे इंटरनल असेसमेंट स्किमीत गुड्डुलो सांव करपी शाळांचेर कारवायेची गोवा बोर्डाची शिटकावणी. कांय शाळा फॉर्मेटिव्ह परीक्षा परत घेवन भुरग्यांचे मार्क वाडयतात म्हूण बोर्डाच्या कानार पावला. हो बाकीच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय. बोर्ड अकस्मात इन्स्पेक्शन करतलो. खंयचीय शाळा असले प्रकार करतना दिसल्यार कारवाय म्हूण बोर्डाचें सर्क्युलर. गोंयांत 3 ZP सिटांचे पोटवेंचणुके विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी आमदारांचे हजेरेंत BJP प्रदेश हेडक्वॉर्टर्सांत बसका जाली. रेशमा घोष, दवर्ले आनी कुठ्ठाळे ZP मतदारसंघांनी 16 ऑक्टोबराक वेंचणूक, 18 ऑक्टोबराक निकाल.
6 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी घालूंक मुजत आसा. रेशमागुश कुठ्ठाळे दवरले दरेक 2 उमेदवार म्हूण नांवां फुडें आयल्यांत. फायनल लिस्ट खंय रोखडेंच येतलें. सगळ्यांक चॉयस विचारलो. सो एक 2 जाण कॅन्डिडेट आसा, एक सत्यविजय नायक आनी दुसरो परेश नायक. तेंच्या भितर आतां आयज आमचे फायनल जातले. परतून तेंच्या भितर ठरयतले आमचे पार्टी हायकमांड आनी फाल्यां आमचे डिक्लेअर करतले. 2 जाण शॉर्टलिस्ट जाल्ले दोन shortlist. तेजे वयर आनी कोणाक ना नांव ना ना. ना कोणाक चड चान्स म्हणजे कोण चड फेवरेट बी आसा न्ही आमी कितें सांगपाचें ते पार्टी सांगला. सो आमी फाल्यां कितें तें कळटलें. सो पार्टी दिता तो कॅन्डिडेट आमकां आमी तेच्या खातीर काम करतले. आमी प्रयत्न करतले की 90% वोट शेअर घेवपाचो. त्या हितून दिशेन आमी आमचें काम चालू आसा. पण ते सिटींग रुपेश आसलो पळय न्हू, तेणी तो रिजायन जालो म्हणून हे इलेक्शन करचें पडटा. बरोबर. ते बीजेपी वांगडा आहा आतां काय ते वेगळे आसा? रुपेश इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी ओनली. तो परत बी रावपाक सोदतलो काय ते? रुपेशाची इच्छा आसली पण वी आर टॉकिंग टू रुपेश. कित्याक रुपेश आतां आमचे बरोबर येयल्लो आसा. बट ही इज नॉट येट अगेन जॉईन द पार्टी. बट हिज इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी. आनी लोकां मदीं रुपेशा बद्दल अजून एक आदर आसा. रुपेशा बद्दल लोकां मदीं अजून प्रेम आसा. ताका लागून ते तशें उरचे आनी वाडचे. ताका लागून रुपेश आमच्या कितलीं नांवां शॉर्टलिस्ट जाले तुमचे? शॉर्टलिस्ट आमी आतां 2 नांवां थंयसर चल्लेले आसा. तितून रुपेश आहा शॉर्टलिस्टेड? तितून रुपेश ना. रुपेशान अजून कोण पार्टी जॉईन करूंक ना. ओके. रुपेशान ताका लागून कोण कोण आहा नोंद? अभिजीत बाणावलेकर इज द फेवरेट ऑफ ऑल. ओके. ताका लागून बट स्टील इट द डायरेक्शन हॅज टू कम फ्रॉम द पार्टी हायर ऑल्सो. हायकोर्टाची पंच सरपंचाचेर बडी. कोयरा विल्याची सुविधा ना म्हूण हायकोर्टान मोरजे, हडफडे आनी राशॉल कोलवा पंचायतीक 10,000 फायन मारल्या. प्रत्येक पंचायतीन ही वेवस्था सुरू करूंकूच जाय, नाजाल्यार एक्शन जातली म्हूण हायकोर्टाची शिटकावणी. तशेंच कोर्टाचो आदेश पाळूना म्हूण सेंट लॉरेन्स सरपंच आनी उपसरपंचाक वॉरंट. The High Court has slammed Sarpanch and Panch members of those panchayats who have not set up material recovery facility as per the timeline given by the High Court. Terming it a matter of contempt of court, the High Court has ordered the Panch members of 4 panchayats including Morjim and Arpora Nagoa to deposit 10,000 rupees each as guarantee money. The High Court has also issued billable warrant against Sarpanch and Deputy Sarpanch of St. Lawrence Panchayat. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान सांताक्रूज, सांतांद्रे आनी ताळगांवच्या कांय वाठारांनी काल सावन उदका पुरवण ना. भाटल्यान सिवेजीची पायपलायन घालतना उदकाची लायन फोडिल्ल्यान लोकांचे हाल. ते भायर उदकाचो प्रेशर आशिल्ल्यान लोकांच्या घरांनी उदक घुसलें. कितले दिसूच जाले भाटल्यान सिवेज लायन घालपाचें काम चल्लां. मागीर उंच्यान फोडपाची तेंकां ड्रॉईंग आहा इंजिनियरा कडेन आनी त्या ड्रॉइंगा प्रमाणे वयता ते. केन्ना एक पाट कितें फातर तर मदें आसत न्हू जाल्यार तो तेन्ना पायप फुट्टा आनी प्रॉब्लम जाता. खूपदा अशें जाता एक्चुअली. हय जाता हिंगा सांताक्रूज एक पाट जालो हे नासता हांगा तर तेंचे करता तेन्ना आसता. मात कितें जाता न्हू तेंगेडे ड्रॉइंग आहा. मात कितें एक पाट फातर आसता. फातर कितें आसता जेसीबीन जेन्ना काडटा न्हू तो फातर ते पायपाक लागून एक पाट पायप डॅमेज जाता. सो आतां कोणी डॅमेज करता केला पळय तेजेर तुमी कारवाय बीन करतले? तेंकां विचारला आतां डिपार्टमेंटान कितें जालां मातशें केअर घे सांगलां. असलें जावं उपकारना. असलें जावं म्हणजे आमच्या आजरानी लोकांक त्रास जाता. अशें जावं उपकारना म्हणून आतां तेणें म्हाका सांगलां ते केअर घेता ते आनी ह्या फुडें सारको केअर घे म्हणून सांगलां. कित्याक जेसीबी तो ड्रायव्हर आहा तेणें सारको केअर घेवंक जाय. सद्या डॅमेज जाला तेजे ना डॅमेज जाला तें मिस्टेक जाल्या तिंगा. आतां इचारल्या दिसपान तो कितें म्हणटा थिंगा फातर आहलो फोंटाना आनी त्या फातराक लागून ते पायपलायन फुटले. तशें जालें. आनी हे सायट कंडिशन सामकें डिफिकल्ट आसा. हांगसर गॅस लायन आसा, फायबर केबल आसा, मागीर इलेक्ट्रीक हाय टेन्शन हें आसा केबल आसा. खूब त्रास जाले काम करतना हे. तरी पण आमच्या लेबरांनी सामकें वॉर फुटिंगाचेर हें काम घेतलें. रातभर काम केलें. अजुनूय चालू आहा. मदीं आमी स्टॉप सुद्दां घेवना. आनी पर्यंत लोकांक सगळ्यांक उदक जाय. आनी जेंकां काल उदक नाशिल्लें तेंकां तुमी सोय केल्ली? उदक ना तांकां आमी एक सेट केल्लो आहा, नंबर दिल्लो आहा आमगेलो ऑफिसान आनी टँकराक एक मनीस बसयल्लो आहा. जशें जशें आमकां रिक्वेस्ट येता तशें आमी टँकर धाडीत आसा. पण हे काल 5:30 जाल्ले आसा. लोकांक सगळ्यांक उदक आसा तरी पण कोणा ना तांकां आमी टँकर हें केले धाडले. राजभवनाचे 71 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत दिवपाचें टार्गेट आशिल्लें. आज मेरेन 600 मायज दुयेंतींक मजत पावल्या.
राज्यपाल सांगतात. संपूर्ण गोवा यात्रेंत राज्यपाल बार्देजाच्या पंचायतींनी पावलो. कसलीय गरज असल्यार आमदारांनी खंय राजभवनार येवचें. राज्यपालान आग्वाद जेलीकय भेट दिली. आग्वादाचो इतिहास खंय राष्ट्रभवन जाग्यो करपी. Other problems are not so important. All the problems are known to your MLA, both MLAs, and I will discuss with them whatever help is required from Rajbhavan. I am giving you a blank check. You can fill it and we will serve the people. And again I will come. Now completing 600 patients were getting the benefit already so far. 600 patients. Target was 71. 600. And of course, MLAs fund also. I am going to include in our fund, the Rajbhavan fund, and he will be very happy. And the 71 institutions I visited. I am very happy to say that it created me a national feeling more and more in my mind, and these types of things could teach lessons to the generations, because so many persons dedicated their life for the cause of freedom. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मानसीक दुयेंतीक मारबडय केली म्हणून वास्को पोलिसांनी केस केल्या. पोलिसांनी सौदागर रैन, बसवराज राठोड आणि अनवर कालिगेराक अटक केल्या. काल वास्को एकल्याक किडनॅपर समजून जमावान मरसर मारलो. व्हिडिओ बरोच व्हायरलय जाल्लो. पोलिसांनी व्हिडिओ फुटेजीच्या आधाराचेर तिगांक उखल्ल्यात. पयर सांजचो एक इन्सिडंट जालो हांगा कारीवाड्यार. तेन्ना एक कोण एक अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक तेंच्यान करपाचो ट्राय केली. सो तो लोकांक दिसलें की तो ताका किडनॅप करता म्हणून. आनी तेन्ना लोकांनी त्या भुरग्याक सायडी काडून तो पळय जो मनीस थंय आयिल्लो डीन जोन्स ताका थंय एसॉल्ट केलो आनी बरोच मारलो ताका थंय. आनी मागीर आमकां पुलिसांक कॉल येयलो. आमी जेन्ना पुलीस गेले आनी थंय इन्क्वायरी करून कळ्ळें आमकां जेन्ना की तो इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. तेन्ना मागीर ताका आमी हांगा हाडलो आनी मेडिकलांत धाडलो आनी मेडिकलाक ताका IPHBक रेफर करपाक लायलो. सो हाजेर आमी काल ऑफेन्स रजिस्टर केलो फॉर एसॉल्टींग वन मेंटली अनस्टेबल पर्सन ऑन अननोन पर्सन. सो मागीर तो व्हिडिओ जेन्ना पळयलो तेन्ना आमी थोड्याच लोकांक तातूंत भितर आयडेंटिफाय केले आनी तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करून आमी 3 जाणांक एरेस्ट केले तातूंत भितर. तांचीं नांवां सौदागर निसार, दुसरे गेले बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगर, अशीं 3 नांवां तांची. सो तांकां आतां आमी एरेस्ट केले आसात. सो आनी आमचे आतां फुडले कोण त्या मॉबाक पळय कोण आशिल्ले फॉर एसॉल्टींग दॅट पर्सन ते आमी वेरीफाय करप आमची चालू आसा आनी आयडेंटिफाय जातकीर आमी तांकांय बी एरेस्ट करतले. सो म्हजी एकच सांगणें की लोकांक की अशें जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही. लोकांनी कितें इन्सिडंट जालो कोणी एक्यूज आसा थंय सस्पेक्टेड पर्सन आसा ताका धरून दवरचो. सो धरून ताका मारप एसॉल्ट करप हें तांचें काम न्ही. ताका कायदो आसा. तो कायदो आमी कितें आसता आमी ताका कायद्या प्रमाणे एक्शन घेतलें ताजेर. सो म्हजी लोकां कडेन एकच रिक्वेस्ट की हाजे फुडें केन्नाय असो इन्सिडंट जर जालो जाल्यार लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही आनी इमिडिएटली पुलिसांक कळोवचें. पुलीस येवन कितें तें एक्शन घेतलें. गोवा डेअरी लंपी व्हायरसाचेर नजर दवरून आसा. दूधकारांनी गोठ्यांनी नितळसाण राखची, मुस्क आनी जळारां शक्य तितली कंट्रोल करची म्हूण डेअरीच्या अध्यक्षाचो उलो. लंपी व्हायरस कसो पातळटा ताचेर खंय खासा पुस्तिका आनी म्हायती पत्रकां दूधकारांक दिल्या. गोंयांत सध्या हो रोग 8 गोरवांक बादला. 15 दुबावीत, चडश्यो केशी फोंड्या. हे मेजर प्रॉब्लेम आसा. हो बारीक प्रॉब्लेम ना, मोठो प्रॉब्लेम तो. आनी जसो तो भायर स्प्रेड जाला तसो गोंयांत जावचो न्हू म्हणून आमगे मनांनी मातशें अलर्ट रावपा जाय. खंय केसी आदळ्यात येवन इन्फॉर्म करपा जाय बाबा अशें अशें जालां. तेजेर आमगे डॉक्टर पर्सनली वचोन बाबा आम प्रिकॉशन कितें घेवपाक शकतात, कितें ट्रिटमेंट घेवपाक शकतात, वॅक्सिनेशन केलें काय ना कितें हें डिटेल सगळी इन्क्वायरी करून तें प्रिवेंशन घेवपाक जाय. आनी मेन म्हळ्यार फार्मरांनी तें जळारां हें आहा तांकां तें प्रिकॉशन घेवपाक तेजेरूच तो मेन स्प्रेड जाता. म्हणटकीर ही एक जागृती सगळ्यांक जावपाक जाय. आरोशी रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यां आड लोकांनी आवाज चडयलो.
आरोशी अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चलतालें. रेल्वे अधिकारी सांगतात ते सिग्नलाचें केबल लोकांक डबल ट्रॅकाचो दुबाव. मान्यताय नासतना नेम खुट्याळाक मारून उदकाचे वाटेची वाट लावन खंय काम चल्लां. For the last couple of months, they have been digging trenches to lay the underground cables for they claimed it is for the signaling. But we do not have any particular definite information about the works that they are carrying out, precisely because they have not approached with concrete plans to and submitted it to the village panchayat. The village panchayat members, 7 of them were present today, and they, along with the attorney of the Fabrika of St. Lawrence Chapel and the Goensa High Court members, objected to the way the works were being carried out. In the storm water drain, the trench itself was through the storm water drain. आम्ही विचारले बाबा हे तुमकडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा की तुमचो जागो आसा. ते म्हणटा एक ऑर्डर येयला, कलेक्टराचो ऑर्डर आसा आनी एक सर्वे प्लॅन दाखयता. सर्वे प्लॅन इज नॉट द डॉक्युमेंट. आमी विचारले तुमची सेल्डीड खंय आसा. पूण हांव हे सरकाराक सांगपाक सोदता, आयज RVNL इज एक्टींग लायक अ स्टेट विथीन द स्टेट. आयज कोर्टांनी तांकां फायन दिलेलो आसा, डिमोलिशन ऑर्डर दिलेलो आसा, तोरी पासून एनक्रोच करीता. हांव मागता गांवचे MLA तूं खंय आसा, तूं न्हिदोन आसा, खंय आसा. हे MLA गांवान आसा हें आमकां कळना. जेन्ना कितें इलिगलिटी चलता तुवें हिंगा उबो रावपा जाय, तुवें हें बंद करपा जाय. सो तूं नात. सो हांव मागता MLA की बाबा कितें इलिगलिटी जाता तें पळयचें आनी बंद करचें, नाल्यार गांवचे लोक भायर येतले आनी लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जावपाक शकता. NCBन मुंबय विमानतळार गोंयांत ड्रग्स घेवन येवपी एके बॉलिव्हियन बायलेक 13 कोटींचे ड्रग्सा सयत धरली. तिचे कडच्यान 3 किल 200 ग्रामाचे ब्लॅक कोकेन ड्रग्स जप्त केला. हे ड्रग्स खंय सामके दुर्मीळ. ती ते ड्रग्स गोंयांत एका नायजेरियनाक दिवपाची आशिल्ली. NCBन त्या नायजेरियनाक गोंयांत आज धरला. ही बायल ब्राझिला सावन आयिल्ली. तिका सोमारा धरिल्ली. गोंयांक संतोष ट्रॉफी जिखपाची आसा. बायलां फुटबॉल टिमीक वयर काडपाचोय कॅम सर्विसीसाचो पात्रांव FC तुयेचो अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीसाचो GFA प्लान. कायतानान GFA अध्यक्ष पदाची उमेदवारी व्हरली. ताका खंय 120 क्लबांचो तेंको. चर्चिलाचो पुतूय अध्यक्षाचे रेसींत आसा. वेंचणूक 30 ऑक्टोबराक. I am feeling very good. I have just filed my nomination for post of president, and for this vision that I will change Goan football. तर कितें प्लॅन्स तुमी करून दवरला सध्या? आमी प्लॅन म्हणल्यार आतां आमचे प्लॅन अशें आसा की वुमन वर्ल्ड कप अंडर-17 जाता. फोकस ऑन वुमन, लायक यंग गर्ल्स शूड कम टू प्ले फुटबॉल. दॅट इज वन स्टेप. एंड मोस्ट vision means I have is that Santosh Trophy. We should win. My target is to win Santosh Trophy in coming 4 years. कितलं कॉन्फिडन्स आसा तुम्ही इलेक्ट जावन येतले म्हणून? 120% I have confidence that I will win because I have support of all 120 clubs. So I am meeting them, I am showing them what I have a vision, and in coming days I will give to you also that vision plan for media also. DID सुपर मॉमाची जैतिवंत वर्षा बुमराक गोंयांत लोकांनी बरे पैकी होकार दिलो. हरियाणाची दिसवड्यार काम करपी ती कामगार. पुताच्या फुडाराक लागून ती दीस रात धडपडटा. DID सुपर मॉम सर्तीक तिका सगळ्यांत बरो तेंको खंय गोंयच्यान मेळ्ळा. एअरपोर्टार येवकाराक फॅन्सांची गर्दी. मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं मेरे बेटे के लिए कुछ कर पाई हूँ और ये मौका दिया मुझे ZTV और DID सुपर मॉम ने और मैं उनका दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ. और इसमें कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है. और वहाँ पे जब मैं थी तो ये छोड़ा ही है मेरे, इन्होंने भी बहुत काम किया है मुझे, तो इनका भी जितना मैं शुक्रिया करूँ उतना कम है. और कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी है ये आप सभी की है, मेरी अकेली की नहीं है, क्योंकि आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने मुझे. तो दिल से सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच.
आप अपने पहले सपने बनाइए और उन सपनों को पूरा करने का एक और सपना होता है, उसको स्टार्ट कीजिए, उसको शुरू कीजिए। जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे वो पूरा नहीं होंगे। तो पहले सपना बनाइए और कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे, तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, आपको अपने आप आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वर्षा ऑडिशनाक येयल्लें न्हू, फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें तेका चोयलें ते दिसाक सावन हांवें म्हणलें हें विनर आसतलें, हें म्हजे मनान आसतलें। भुरग्याक लागून एक सपन चयलें आनी तें पुरी केलें म्हणून आनी हांव खूब हॅप्पी वर्षाची। नवरात्रांचो उत्सव चल्ला। देवी आनी देवाची मखर आरती गोंयच्या नवरात्राचें एट्रॅक्शन। दर दिसा देवाचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन। हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया शिरगांवची लयराय आनी बानोड्या नागेश महारुद्राचें तिसऱ्या रातीचें मखर। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ। गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात। कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।